मंत्रीपदाचो राजीनामो दिवंक हांवें गुन्यांव केल्लो ना. केशी तथ्य आशिल्लें जाल्यार फाटल्या 7 वर्सांत पुलीस एकदां तरी आपल्याक जबानी घेवंक आपोवपाचें म्हूण काणकोणचो आमदार मंत्री रमेश तवडकार प्रुडंटाकडे उलयलो. 2009त खोतीगांव अभयारण्यांतले घुसखोरी आनी दंगलीचे केशींत तवडकार धरून 9 जाणांचेर चार्जशीट घाला. रमेश म्हणटा चार्जशीट हे फक्त आपल्याक बदनाम करपाचें कारस्थान. 2009त खोतीगांव अभयारण्यातले घुसखोरी आनी दंगलीचे केशींत काणकोण पुलिसांनी खेळा मंत्री आनी काणकोणचो आमदार रमेश तवडकार आनी बाकीच्या 8 जाणांचेर चार्जशीट घाला. काणकोण JMFC कोर्टात आरोपपत्र घाला. चार्जशीटात बेकायदेशीर जमाव, झगडी, घुसखोरी, सरकारी अधिकाऱ्याचेर हात घालप असले आरोप आसात. ह्या चार्जशीटा उपरांत रमेशान मंत्रीपदाचो राजीनामो दिवचो म्हूण विरोधी पक्षांनी नेट लायला. आयतारा तवडकार त्या केशीचेर पयलेच फावट मिडिया कडेन उलयलो. तो म्हणटा मंत्रीपदाचो राजीनामो दिवंक ताणें गुन्यांव केल्लो ना. त्या वेळार RFO 2 जाणांक रक्ता येयसर मारता ते पळोवन ताणें खंय फकत ताका आडायल्लो. कारण खरी जी तथ्य ही आसा न्ही, हांव म्हज्या घरा कडेन साकून येता आसतना वाटेर जी फॉरेस्टाची गेट आशिल्ली थंय एक 7-8 लोक उबे आशिल्ले आनी हांव ती मातसो रावलो. अरे कित्याक विचारसर रोखडेच थंय एक 2-3 मिनटां भितरल्यान आवाज आयलो, कोणाक तरी मारता असो तरी आवाज येतकच हांव थंय गेलो आनी वतकच लक्षांत गेलें एक 2 जाणांक त्या वेळाचे RFO आनी बाकीचे स्टाफ आशिल्ले तांणी मारून ताज्या तोंडांतल्यान रक्त काडिल्लें. आनी हे जे मनीस आसा न्ही ते म्हजे वोटर न्ही, म्हजे लागींचे हांव वळखना त्या मनशाक. ते जे लोक आसा न्ही कर्नाटकाचे, पूण एक मनीसपणाच्या नात्यान एज ए लोकप्रतिनिधी नात्यान हांव थंयच्यान वचपाक शकना. आनी त्याचमुळे मनीसपणाच्या नात्यान हांवें ताका त्या RFOक विचारलें की बाबा रे त्या लोकांक तूं कित्याक मारलें. आनी तो उद्धटपणे कांय गजाली उलोवपाक लागलो. त्या वेळाचेर हांवें तांकां सांगलें अरे बाबा तुमी वचान ताजे विशयी कंप्लेन दियात. ते थंय साकून कंप्लेन दिवपाक गेले. मागीर ते खंय गेले म्हाका खबर ना, पण हांव म्हज्या कामाक हांव फुडें गेलो इतूच. आनी त्यान तो कितें जालें कशें जालें म्हाका कांय खबर ना. म्हाका आज पर्यंत 2009 ते आज 2016 पर्यंत म्हाका केन्नाच पुलिसेन केन्ना जर आपयलें बाबा म्हजेर कंप्लेन केन्नाच ना. आनी त्यामुळे अचानक जे आसा न्ही म्हाका आज 2016 जे आसा न्ही 7 वर्सांचे उपरांत म्हाका दिसता की ही केस आयिल्ली आसा. आनी त्यामुळे एक मनीसपणाच्या नात्यान समजा एखादी वायट घटना घडटा आनी थंय लोकप्रतिनिधी ताका विचारना जर जायत न्ही जाल्यार म्हाका दिसता म्हाका तो लोकप्रतिनिधी आसूंक शकना, एक मनीसपणाच्या नात्यान आसूंक शकना. म्हणजे हांव जेन्ना पळयता आनी ताजेर केस काडा ती फेस करपाची म्हजी तयारी आसा. त्यामुळे त्या आज पर्यंत कोणाक तशें त्या विशयाचेर सिरियस ना. फक्त म्हाका बदनाम करप किंवा आनी कितें करपाचें की त्या मतदारसंघा भितर की हांवें ज्या तरेन कामां सुरू केल्लीं आसा की बाकी सगळें ज्यामुळे विरोधकांचे धाबे धणल्ले आसा आनी त्यामुळे बाकीच्या पुलिसी प्रेसायज करून धमकी दिवन आसा न्ही ही केस रजिस्टर करपाच्या संदर्भांतलो विशय जाल्लो आसा की तें आमकां सगळ्या गोंयकारांक खबर आसा. विशय नासत जर जायत न्ही जाल्यार विशय अशे तरेचे उखलून काडून बाबा ते कितें तरी एक चिकलफेक करपाचो प्रयत्न सुरू केल्लो आसा. त्यामुळे म्हाका दिसता की रिजायन जावपा सारकी येदो म्हणटा कितें हांवें गुन्हो केला किंवा अशांतलो गजाल ना. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीश कुंकळेकार. पावाच्या रेटीचेर सध्या ऑल गोवा बेकर्स अँड कॉन्फेक्शनर्स असोसिएशन आनी ऑल गोवा बेकर्स असोसिएशनाचें वाजलां. ऑल गोवा बेकर्स असोसिएशन म्हणटा तांकां सध्या पावाची रेट वाडोवपाची ना. ऑल गोवा बेकर्स अँड कॉन्फेक्शनर्स असोसिएशनान जुलय 1 तारखेसान रेट वाडोवपाची घोशणा केल्या. म्हणटच हें पिटरान पळय आमकां डिसिजन घेयलां तें आमकां कांय खबर ना. सडनली पेपराचेर येयलें म्हणटच आमकां तें कळ्ळें. मागीर आमगे तो मातशें आमी प्रेजिडेंटाक फोन केलो. प्रेजिडेंटाक फोन केलो म्हणटच प्रेजिडेंटागे फोन लागना. तो दिवारचो म्हणटच तेका हें मेळना, कितें मेळना, रेंज मेळना. म्हणटच तो फोन काडना म्हणटच आमकां ओगोच जालो. मागीर तेकाय फोन केल्यार पत्त तेका आमको फोन केलो, आमको फोन लागना. म्हाजे एक 2 जाण जिलान बॅनर म्हणलो एकलो मेंबर आहा तेकाय फोन केलो. ते म्हणपा लागले चोया 2 दीस कितें जाता तें चोया. पिटरान म्हणपा लागलो उमकें केलां म्हणटच हेजें आमी कितें एक्शन घेवपाचें. तर तांकां कोण म्हणपा लागलो कितें करपा आहा तें आमी तेका जॉयंट जायच न्हू ते दोगांय म्हणपा लागले. सो आतां तुमी डिसिजन कितें घेयलां? तुमी ब्रेडा रेट आतां आमी डिसिजन घेयलां तर आमी 2 म्हयने तशें रावतले आस तशें चलोवपाचें. ब्रेड वाडोवपा ना कांय ना, पोळी वाडोवपाचें कांयच ना. आनी आमी एंड ऑफ ऑगस्टाक आमी एक जनरल बॉडी मिटींग घेतले आनी तेजेर डिसायड करतले कितको वाडोवपाचें तें. आनी सद्या वाडोवपा ना आहा तीच रेट आहा तीच वेट आनी करता तशें चलपाचें.
केप्यां मार्केटांतलो रस्तो 20 दिसां भितर पावसान व्हांवलो. 3 जुनाक रस्तो केल्लो. आमदार बाबू कवळेकरान नाल्ल फुडून रस्त्याचें उक्तावण केल्लें. गोंयांत 7 जुनाक पावस येतलो म्हणून वेधशाळेन सांगिल्लें आसतना घाईघाईन 30 जुनाक रस्तो केलो म्हणून केपेंकार तिडकल्यात. आणि हांगा गरज नासतना आनी हॉट मिक्स घातला आणि ज्या जाग्यार देसायवाड्या सारक्या ज्या रस्त्यार थंय रस्त्याक फोंड पडला थंय घालूना. पूण हो टायम हॉट मिक्सिंग घालपाचो टायम सारको काय सारको न्ही. हे टेक्निकली सारकें आसा काय ना हे आमकां जाणून घेवपाक जाय. तो ही ताणें सांगपाक ताणें जालें ना. आपल्याली हायर ऑथॉरिटीक आमच्या जेन्ना सांगता तेन्ना आपूण हें करची पडटा म्हणपाक लागलो. आमी हाका मेळ्ळे प्रदीप पेडणेकाराक मेळ्ळे. प्रदीप पेडणेकार केपेचो एई म्हणटा की आपल्या वयल्यान प्रेशर आयलें. आपल्या म्हळ्यार वयल्यान प्रेशर म्हळ्यार कोण आपल्या आदले वरिश्ठ जे अधिकारी आसा ताणें सांगलें म्हणटा तो आपल्याक की इनॉग्रेशन आज जावपाक जाय. म्हज्या म्हायती प्रमाणे काल ताणें जशें सांगलां ताणें हो संतोष देसाय म्हणटा तो जेई हें लागता त्या जेईन हें करपाक आपूण रेडी ना म्हूण सांगतकीर ताणें जेई चेंज करून रोहन देसाय म्हणटा ताका दिलो. हें फक्त इनॉग्रेशन इतल्याकूच लागून केलां की आमच्या केपेचो आमदाराक फक्त नाल्ल फोडून इनॉग्रेशन करपाची हें जाल्या. ह्या म्हयन्याक जून म्हयन्याक डांबर घालपाची गरज नाशिल्ली. घालपाक तर मे म्हयन्याक घालपाचो आमचें कसलें ऑब्जेक्शन नाशिल्लें. सो घालपाक घालून रस्तो पेड्डेर जालो आनी अशें काम करचें न्ही. कित्याक हो गव्हर्मेंटाचो पयसो आनी हें जालें तें वायट केलां. डांबूर गेलो इतलें डेंजरस आसा केप्यां चलपाक घेवन गाडी घेवन वता थंय की कोणूय एक्सिडेंट पडपाक शकता. तिडकल्ल्या केपेकारांनी एक घेराव घालो. हायर ऑथॉरिटी कडल्यान खंय ताका ऑर्डर आयली आनी वर्क ऑर्डर नासतना रस्तो करचो पडलो. सगळी फॉर्मेलिटी जाल्ली आसा पूण अजून वर्क ऑर्डर मेळूं नाशिल्ली तरी सुद्दां काम सुरू केलें. इज द लोवेस्ट बिड्डर तशें म्हणटा ताका परमिशन स्टार्ट केलें. कोणें सांगलें कोणें दिलें तुमकां परमिशन करपाक? परमिशन हायर ऑथॉरिटी साहेब व्हरून दी सो पावसा पयलीं जाता जाल्यार चड लोकांक मातशें बेनिफीट जाता जाल्यार करपाक जाय. विदावट वर्क ऑर्डर विदावट वर्क बाकीच सगळें जाल्लें आहा तेजे फॉर्मेलिटीज. ओन्ली इज द लोवेस्ट बिड्डर एंड दॅट फायल हॅज गॉन फॉर सिंगापूर. हें कितलें केलां? किलोमिटर म्हळ्यार तेका बाजार एरिया इंटरनल रोड आसा अरावंड 2-3 किलोमिटर टोटल लेंथ आसा. ओन्ली इन दॅट एक दिसा काम केलें तेणें. ह्या कामाचो खंय आरटीआय घालून प्रकरण विजिलन्सा कडेन व्हरतले म्हूण थंयचो नगरसेवक सांगता. लोकांलो फायदो घेनाका, लोकांक फटयनाका डेव्हलपमेंटाच्या नांवान. हांव तशेंच हांवें आतां आरटीआय मागिल्लें आसा ह्या रस्त्याचेर जो पिड्ड्यार जाला 10 दिसां भितर. आनी ही टोटल हे लोकांची फसवणूक आसा, हे लोकांच्या पयशांचो वेस्टेज आसा. हांवें आरटीआय मागिल्लें आसा. आल सी दॅट आल फायल दीस कंप्लेंट टू द विजिलन्स डिपार्टमेंट. प्रुडंटा खातीर दत्तराज नायक. घेवया एक विराम.